केंद्र सरकारान नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हटल्यारूच सीएएची अधिसुचोवणी जारी केल्या। या कायद्या वरवीं पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतल्या अल्पसंख्याक व्यक्तींक भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तजवीज आसा। हिंदू, बौद्ध, जैन, सीख, पारसी आणि ख्रिश्चन या धर्माच्या नागरिकांक भारतीय नागरिकत्व मेळूं येता। रात्री केंद्र सरकारान सीएए म्हणजे भारतीय नागरिकत्व विधेयक जारी केलेले आसा, हाची अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा। हे विधेयक 2016च्या असेंब्लीन मांडले गेलेले, त्याच्या उपरांत 10 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा लोकसभेन ताका मान्यताय मेळ्ळी आणि 12 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा राष्ट्रपतींनूय ताका मान्यता दिलेली। ती अधिसुचोवणी काल राती जारी केलेली आसा। सीएए म्हणजे भारतीय नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे जे म्हणटा सीएए हे काल राती जारी केलेले। ह्या अधिसुचोवणीन अशें म्हटलां केंद्र सरकारान की जे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान ह्या राज्यांसून अल्पसंख्याक जे भारतान येयला तांकां हेतून नागरिकत्व दिवपाची तरतूद केल्लेली आसा। धार्मीक छळाक लागून तेंचेर जाल्लेले धार्मीक छळाक लागून हे जे नागरीक जे आसा ते पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान अशा देशांसून भारतान येयलेले आसा। ह्या अल्पसंख्याकांक हो नागरिकत्व भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद ह्या सीएएन केलेली आसा। हिंदू ह्या लोकां मदीं हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन ह्या धर्माचे लोक आसात। गोमंतका खातीर हांव विनायक सामंत।